धारगळ पंचायतीन सनबर्न महोत्सवाक निमणे मान्यताय दिली। सोमारा जाल्ले खासा बसकेत धारगळ पंचायतीन सनबर्न आयोजकांच्या अर्जाक 5 विरुद्ध 4 मतांनी मान्यताय दिली। अशें असले तरी ह्या महोत्सवाक 4 पंच वांगड्यांचो खर विरोध आसा। पंचायतीन मान्यताय दिव सनबर्न आड आमी हायकोर्टान वतले अशी शिटकावणी पंच वांगडी भूषण नायकान दिली। दुसरे वटेन कांय पंच वांगड्यांनी सनबर्नाच्या विशयाचेर खासा ग्रामसभा घेवपाची मागणी केली। ग्रामसभेत लोकांनी सनबर्नाक हयकार दिलो जाल्यार आमची कसलीच हरकत नाशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे। म्हणजे सनबर्नाक तुम्ही मान्यताय दिली? आम्ही सध्या प्रोविजनल मान्यता म्हणजे जे काय आसा पळय तेका मान्यता दिल्ली आसा आमच्या बॉडी। प्रोविजनल दिवपा अशी तरतूद आहा? तरतूद आसा म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मागीर आमकां हे करतले तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते? काय खबर आहा ग्रामसभेक जेमतेम 80 काय 90 लोक येयला आमच्या धारगळेन कितलेशे लोक आहा कळ्ळें। फाटल्यान आमगे म्हणटा रे तुवें हे ऑलरेडी झाल्लेच आसा तुमकांय खबर आहा की तिकीटी बी बूक जाल्ले आनी हे ऑलरेडी सगळे झाल्ले आसा हे आमकां तुमकांय खबर आहा। तिकीटी बूक केले ते हे सन्मान जागा जावच्या पयलीं बूक कशें कितें जावंक शकता तुमकांय खबर आहा हे सगळे वयल्यानूच घडटा न्हू। आमी फक्त हे बळीचे बकरे अशे तुम्ही प्रेशराचेर ना ना म्हणजे अशें प्रेशर आसा न्हू पण आमच्या बॉडीन जे ठरयला पळय त्या प्रमाणे आम्ही कशी केले आता लास्टाक आमकां आमचे मत घेवचे पडले लोकांनी आमकां सांगले की अशें जातले नो पंचायत म्हटल्यार ग्रामसभा न्हू बरोबर। जेन्ना लोक ठरयता तुम्ही आता कशें म्हटले की काल थोडेच लोक येयल्ले म्हणून एका वटेन सनबर्नाक ते बेकायदेशीर करतात म्हणून हे आसतना तुम्ही ग्रामस्थांचो इंटरेस्ट पयली घेवंक फाल्यां एक ग्रामस्थ सुद्धा विरोध करीत तर तुमची ती जबाबदारी न्ही की तेची बाजू। आमचो जो लिगल एडवायझर आसा हेचे सुद्धा आम्ही एडवायस घेतलो कळ्ळें न्हू आनी त्या प्रमाणे आमी केल्ल्या। पंचायत बॉडी आहेत 5 जण मेंबर जमतात आणि ताका दुसरे इश्यू करून होतात आणि ताका ऑब्जेक्शन घातले कितें ऑब्जेक्शन घातले तुम्ही म्हटले पहिली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आणि त्यांना म्हटलं लोकांनी डिसिजन घ्या आणि मग इश्यू करपाचे जाल्यार करून उडयात म्हटलें तुम्ही ते आयज आयकपाक रेडी ना आमचे आमकां एक दुख्ख कितें आयज कोण तरी मेलो त्यांचे आवय बापायक दुख्ख जातले ते हेंकां दुख्ख जावचें ना हेंकां पयशे मेळ्ळे आसले मेंबरांक आमच्या पण पंचायत मेंबरांक पयशे मेळ्ळात म्हणटे विशय करून नोटीस आपले सोगोन होतात ते आपले काल ते म्हणजे सपोर्ट घातले ते कोण हाडले धारगळचे नसले ते भायले लोक हाडले त्यांच्यानी आणि तेजे सपोर्ट केलो की तुम्ही हाडले तुम्ही आम्ही लोक आमचे पेंड्याचे भाव असले पेंड्याचे भाव कित्याक आमच्या पेंड्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा। आज मीटिंग त्यांच्यानी स्पेशल आपयल्ली आणि सेक्रेटरी सरपंच आले म्हणजे तुम्ही म्हटले सांगा कशें आमकां वाचून दाखयल्या उपरांत आमचो कलीग बाब भूषण हांच्यानी पयले विरोध केलो हांवें विरोध केलो आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच त्यांनी आमचे हरमलकर चारांनी ताका आमी विरोध केलो। हांवें अशें ताका विचारले बाबा रे हालीं 24 तारखेक ग्रामसभा जाल्ली त्या ग्रामसभेन स्थानिक लोकांनी भरपूर लोक घातले 100 म्हणून भरपूर लोक घातलेले एक्सेट्रा त्या लोकांनी सरळ सांगलेले ऑन रेकॉर्ड की धारगळी सन्मानाक म्हणटा पंचायती परमिशन दिवची न्हू आणि तेतून धारगळचो सरपंच सतीश धुमाळ हे सगळे जे 5 जणांचे पास केला म्हटलं पाहिजे आमच्या कलीग हुशार ते सगळे हजर आशिल्ले सगळे आशिल्ले सगळ्यांनी तो ठराव पास केलो। हांवें ताका कितें म्हटलें आज आमचे ऑप्शन आसा देवन पासून आता ह्याच्या फुडें आसतलो म्हटलें जिंकू किंवा मरू तुम्ही जशी हेची सन्माना लागून स्पेशल मिटींग कॉल आउट केला न्हू तशी म्हटलें ग्रामसभा करा म्हटलें कॉल आउट आणि मागीर जे लोक सांगता जे लोक सांगतात तेव्हा मागीर पळया म्हटलें ते म्हणटात काय आता म्हणटात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणटात ते म्हणतात जे सरपंच डेप्युटी सरपंच त्यांचे 3 पंचायत म्हणतात ते म्हणतात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणतात की आमकां सन्मान जावो म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।